आयज आमची विलेज पंचायत ऑफ सांता क्रूज हिंगासर आसा बॉन्डवॉल लेकी कडेन आनी आमी सगळीं हिंगासर आतां रिपोर्ट करतलो आमचो सेक्रेटरी आनी आमी ते रिपोर्ट WRD आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ऑल्सो BMC करतली आनी ही आमची आतां बॉन्डवॉल लेक हेची खबर आयकून ती सुकल्या म्हणून उदक सगळें ड्रेन केलां पळय तें पळोवन आमकां खूब दूख भोगली. सो हांव आमच्या आतां एका तशेंच आमचें उदक हें सगळें आमचें हेका वयता, शेतांक वयता, लोकांच्या वांयगणांक वयता. पूण तें आतां हांव नकळो आतां कशें जातलें ह्या फुडें. तिला आतां मे पासून आहा न्हू, जुनान सदांच ती उदक बरो नासता पावस पडटा पळय तेन्ना, सप्टेंबर पासून ऑक्टोबर पासून. सो आतां आमी आतां जालें तें जालें. आतां आमच्यांनी कितें करूंक जाता पळय तें आमी फुडल्या स्टेप आमी WRD कडेन जावं आमच्या पुलिसां कडेन हें करून इन्फॉर्मेशन तांकां दिवन आमचो रिपोर्ट दिवन आमी मागता आमच्या लोकांच्या गांवच्या लोकां कडेन ते हें करचें म्हणून कॉपरेट करचें आनी तांकां हेल्प करचें. आनी जो कोण पळय काल्प्रीट आहा, कोणें पळय हें ओपन केला हो वाल्व आनी उदक सोडलां पळय तें आमच्या पुलिसां ओल्ड गोवाच्या पुलिसां कडेन मागता तांकां धरचें आनी तांकां सिवियरली स्ट्रिक्टली तेंचेर एक्शन घेवचें. आनी तशेंच आमचो कितें पळय हेल्प जावं पंचायतीचो जावं आमच्या गांवकारांचो तो तेणी आमकडच्यान मागचो. आमचो फूल सपोर्ट आहा आनी आमी हें करतली, हेल्प करतली म्हणून. So आम्ही immediately कोमनीदादा कडेन we got in touch with कोमनीदाद to find what was going on. So तेणी आमकां सांगलें की कोणें मिसचिफ केल्या and they are going to file a police complaint. So आमी तें कडेन टचान आसले. So now the Panchayat is taking its stand that Panchayat is with the villagers of Santa Cruz. आनी आमी हें जें ब्लंडर कोणें केलां हांव तुमकां सांगूंक शकना, वाल मोडला तोडला. इन्व्हेस्टिगेशन तें करचें आनी थिंगा सारकें गोमोंक जाय वाल तोडला काय मिस्टेक जाल्या काय इट इज वॉट एवर इट इज लेट द इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी फायंड आउट एंड टू कम क्लीन ऑन दीस. नाव एज पर आतां कितें डॅमेज जालें ऑलरेडी आमच्या गांवांक, कित्याक ह्यो बांयंक इफेक्ट पडटलो, सगळ्यांक इफेक्ट पडपाक जाय. सो आतां डॅमेज कंट्रोल करपाक की दुसऱ्या वर्सा हें घडोवंक उपकारना. सो आमची 5 तारीख मिटींग आसतली, पंचायत मिटींग. So we will propose for a CCTV camera to be installed at the wall, so that next time such incident or such blunders should not occur. So this we will keep in mind, and we will also make sure that maybe we'll write to the police to have a patrolling once in a week or whatever they can do, because it is accessible. They have a road there. पण it is हें बरें दुर्भाग्य कितें घडलां तें हें गांवांक घडोवंक उपकारना नासलें आमकां. पण we will try to do whatever best we can do to control this damage. So now a lot of political people came here, they did what they wanted to do. So we didn't wanted to interfere because we knew that things were going on the right track. So we didn't wanted to jump inside and make things complicated. So once we came to know that there are some other political party or other individuals taking advantage of this situation, that's the reason we are keeping our stand clear, that we are with the people and we are monitoring this, and whenever and wherever we are required to be there, we will be present. Now we will be, the secretary is also here. A report will be made. We will write to the WRD and to the biodiversity and to the police for the necessary action to be taken. See, secretary will be doing the as per kitlo level ahlo poilo, and the level more or less we can imagine because we had come here. कितलो लेवल आहलो आता कितलो देवला थिंगा फार्मिंग केलां कोणें. आमी हे सगळे रिपोर्टान घालतले फार्मिंग कोणें केलां. हें प्लेस फार्मिंग करपाची न्हू, तर मुद्दम कोणें मोटीव आहलो तेका हें सोडून फार्मिंग करपाकू. सो दीस हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. आय एम नॉट एन इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटी. इफ आय वॉज देयर आय वूड हॅव डन, बट देन police, we have to put pressure on the police. Biodiversity board will not do investigation, police has to do. So we will put everything in the report what has been observed. Even that farming that has taken place, that will be absolutely we will put on the report, and we will bring, there is a prima facie, there was a motive and the matter is sub judice in the court. So maybe they wanted to do something. I don't want to comment on the court issues, but we will bring it to the notice of all the authorities. सरपंच, WRD ऑफिशियल्स काल म्हणटा की हे जे उदक जितलो लॉट हांगासर आसलो तो उदक सोडपा खातीर एक मिनिमम 2 म्हयने तरी जाय म्हणून. सो एका लॉटान सोडू शकना. सो पास्ट 2 months पंचायत आनी कोमनीदाद खंय आसली. पंचायतीकूय खबर नासले, कोमनीदादूय खबर नासली ती, आनी पंचायती खबर नासली कित्याक आमकां कोणी आमच्या नोटिसा गाडीत जाल्यार आमकां गमतेल न्हू. सो आनी कोमनीदाद कितें ऑथॉरिटी ही वेटलँड ऑथॉरिटी म्हूण हें जाल्ली डिक्लेअर जालेली आसा न्हू. तशेंच WRDचे
ऑफिशियल्स प्लस हे तेणी नदर दवरूंक जाय, केन्ना केन्ना येवन तरी इन्स्पेक्शन करूंक जाय. सो ते कोण येता तेन्ना इन्स्पेक्ट केलें आनी आमकां जर इन्फॉर्म केलें मागीर आमी अलर्ट जाता न्हू कितें एक्शन घेवपाक जावं हें करपाक. डॉमिनिक काल तुम्ही आता जे उलयले फार्मिंगेचे उलयले हिंगा, पूण काल आमकां जेन्ना आमी प्रेस घेताले तेन्ना थोडे लोक येवन आमकां इंटिमिडेट करपाक लागले. तांकांच इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय न्हू. 90% ऑफ पीपल नो हू हेज डन इट, who has a personal interest in this. We are all talking about unknown person. There are no unknown persons here. These are all known people. तुम्ही हे तितले कोण नोन पर्सन आहा ते सांगताले तुम्ही. तो टेनंट आहा हिंगसरलो तो. There is anybody here. नाव कितें तें tenant-आचें? On 114 form. Dominic? It was on the Panchayat something. कोण tenant म्हणून दाखयता Then 114 see, the form. matter is sub judice. I don't want to comment on that actually. That matter is in the court, so I will not able to tell you. But the interested people are there. Interested people कितें उदक दिवन तां शेत खंय रोयलें म्हणजे कोण रावताले न्हू उदक सोडून ते इन्व्हेस्टिगेशनान पुलिसांनी करूंक जाय न्हू. आमी इन्व्हेस्टिगेट करून तांकां हाडूंक जाय, बसोवंक जाय. कित्याक हेज्याय पयलीं खूब जालें. काल हांवें एक न्यूजार पळयलेलें की वन ऑफ आवर विलेजर हॅज knew that 3 months before the wall was loose. I don't know, I don't want to name him, but then he had to inform us, no? Yeah, If he had to inform anyone, we would have taken some cognizance of this, no? आमकां इन्फॉर्म करूंक ना. तर कोण म्हणूंक लागलो टेनंट एसोसिएशनाक इन्फॉर्म केलेलें. दे आर नॉट द ऑथॉरिटी, नो? पंचायत आहा, BMC आहा, पुलीस आहा, दे हॅड टू इन्फॉर्म, दॅट्स ऑल. कम्युनिदादाक केले न्ही, कम्युनिदादाक केले न्ही. आय थिंक तीन ऑलरेडी हें केलें, पुलिसेक इन्फॉर्म केलां तेणी ताका. ना ना 3 महिने पहिले त्यांनी today 10:30 Pomnidad had taken a press giving clarification on that statement. You all were there? So the पूण आता clarification is given. फाटल्या कांय वर्सां हिंगा हे agriculture चलता. 5 वर्सां उदक भरलेलें आसलें. बोललेले आसले पूण agriculture कांय चलना. ना आता डॉमिनिक हे फर्स्ट टाइम जाला ड्रेन म्हणटा तो ह्या पयलीं जालेलें एक फावटांनी एक ना 5 वर्सां फुल आसलें. 5 वर्सां पण त्या पयलीं जालेलें न्ही. Then because of wall fail आसलो तेन्ना, there was no proper. मागीर WRD got into it and wall is fixed. I spoke to the WRD. He told me, the JE told me that the wall is proper. There is no problem with the wall. So I said you then investigate. तूं म्हणटा कितें तांकां जाणा जावन हिंगा इन्व्हेस्टिगेशन जायना. कोण आहा पळय ते इन्वॉल्व आहा ते जाणा जावन इन्व्हेस्टिगेशन जायना. माय फूल चार्ज ऑन दॅट लोकांक खबर आसा. कोणा कडेन विचार हिंगा डिस्प्यूट कोणाचो चलता तो. सो दे आर इंटरेस्टेड पार्टी. दे शूड बी इन्व्हेस्टिगेटेड. अँड दिस इज अ ब्लंडर or man-made blunder or natural blunder, we have to find out.